की आमची सेंट्रल गव्हर्मेंटाची आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या गव्हर्मेंटाची हल्लीच बजेट रिलीज जाल्ली आसा। सगळ्यात पयलीं हांव आमचे प्रायम मिनिस्टर पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांचे मनापासून आभार मानता। तशीच आमचे फायनान्स मिनिस्टर सीतारामन तांचे हांव आभार मानता। तुम्ही जर ही बजेट पळयल्यात जाल्यार ह्या बजेटीन ऑलमोस्ट सगळे जे आमचे मिडल क्लास लोक आसा तांकां ऑलमोस्ट एक्सक्लूड केल्ले आसा। 12 लाख पर्यंत एक्सक्लूड केला आणि जर स्टँडर्ड डिडक्शन त्याचेर ॲड करशी जाल्यार 0.75 सो 12.75 एक्सक्लूड। म्हाका दिसता चडशा लोकांची जी सॅलरीड लोक आसात तांची चडशांची सॅलरी ह्याच हितून आसता। कोणाची 12 लाख म्हणजे म्हयन्याक 1 लाख सॅलरी, सो 1 लाख सॅलरीच्या वयर म्हाका थोडोच क्रावड मेळटा। दुसरें म्हणशीत जाल्यार ह्या बजेटीन फुडें आमचो देश कितलो सशक्त जावच्या खातीर खास करून एज्युकेशनाचेर भर दिला। दोतोर ह्या नात्यान सांगता तांच्यांनी मेडिकल सीट वाडयल्या, 5 नवे IITs करपाचो हे धैर्य आसा। तशेंच जेन्ना तांच्यांनी फोकस केला प्रत्येक लेडीजांचेर, एग्रीकल्चराचेर, सिव्हिल एव्हिएशनचेर, अशे प्रत्येक गोष्टीचेर म्हणजे आमी म्हणटा आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोवा हे आमच्या गोंयाकय मदत जातली। फुडें वचून 2047 जशें आमचें हें जातलें आत्मनिर्भर भारत जातलो त्या दिशेन जी हे आसा तें आसा आमची जी बजेट आसा। म्हाका दिसता फाटले कितलेशेच बजेटींतल्यान जर पळयशी जाल्यार ही बजेट डेफिनेटली बरी आसा। परत एकदा आमच्या भारतीय जनता पार्टी सरकारान प्रूव केल्लें आसा की हे जे सरकार आसा हे सामान्य मनशाचें सरकार आसा। जो माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वा सकयल आणि माननीय निर्मला सीतारामन यांच्यानी जो बजेट पेश केलो त्या बजेटाचे आम्ही भारतीय जनता पार्टी डिचोली मंडळ समिती आमचे माननीय आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेट्ये, विश्वासभाई गावकर असे आणि सबंध डिचोलचे जनतेच्या वतीन आम्ही खरोखरच माननीय पंतप्रधान आणि वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन यांचे आम्ही खरोखरच अभिनंदन करता आणि आम्ही आभार व्यक्त करता। सांगपाक बरी खोशी दिसता की हो जो बजेट आसा तो सर्वसामान्य मध्यमवर्गीय जो व्हडलो चंग आसा भारतान तेंचेर तर भरभरून दिल्ले आसा। असे लोक म्हणतात की मध्यमवर्गीयाकूच दिला, मध्यमवर्गीयाकूच दिवना तर जे आमचे एकदम गरीब तबका आसा तेकाय दिल्लो आसा। सो महिला सशक्तीकरण, गरीब कल्याण योजना, युवा योजना आणि सगळे आमचे बाकीचे जे सगळे इंडस्ट्रियल ग्रोथ असे सर्वसमावेशक हो बजेट आसा। आणि पंतप्रधान मोदीचे 2047चे विकसित भारत स्वप्न पूर्ण करपाचो जो पाया आसा तो आनीक मजबूत करपाचे हे काम आमचे हो बजेट करतलो। बजेटान ऑलरेडी सांगले आसा महिला खातीर वेगवेगळ्यो योजना आसा, बुजुर्गां खातीर सुद्दां TDS आसा तो 50,000 पासून हे करून 1 लाखा पर्यंत व्हेल्लो आसा। कॅन्सराच्यो कितल्योश्योच ज्यो वखदां आसा ती तेजेर सवाय केल्ली आसा। त्याच प्रमाणे IIT म्हणनाका मेडिकल हेचे सीट वाडयल्ले आसा, IIT वाडयल्ले आसा। आणि जो मध्यमवर्गीयांचो जो भारतीय जनता पार्टीचो जो मतदार म्हणून आमी आतां आयज पळयत जाल्यार भारतीय जनता पार्टीचो गरीब मतदार वयले सगळ्यात लोक तबक्याचे लोक आसात ते आमचे मतदार आसा। पण खास करून मध्यम वर्गांचेर जो आर्थीक बोजो आसलो तो कोणें असो विचार सुद्दां करून नासलो, इतलो तांकां राहत ह्या बजेटांतल्यान दिल्ली आसा। आणि हो सर्वसमावेशक बजेट आसा, हितून आमच्या गोंयचो विकास जातलो।